दीपश्री सावंताचे कॅश फॉर जॉब प्रकरण आनीक एक उक्ताडार आयला। सावर्डेच्या एका थळाव्याक भौशीक बांदकाम खात्यान जेईची नोकरी दिता म्हणून 10 लाखांची तोपी घाली। उपरांत ह्या प्रकरणात दीपश्री सावंताक फोंडें पुलिशेन अटक केल्ली। ह्यान पयलीं सरकारी नोकरी दिवपाचो हायस दाखोवन फटवणूक केल्ल्या प्रकरणात म्हार्दोळ पुलिशेन तिका अटक केल्ली। नमस्कार, आम्ही फोंडें आसा जे जाग्यार कॅश फॉर जॉब प्रकरण सद्याक चालूच आसा आनी एकार एक केस दीपाश्री सावंताचेर दर्ज जायत आसा। सुरवातीक पयलीं सागर नायकाक फोंडेच्यान धरलेलो आसा, पयलीं धरलेलो तेन्ना सागर नायकान सुनिता पावसकर हेडमास्तर जी आहलेली हिची नांव सांगलें। सुनिता पावसकरान जेन्ना दीपाश्रीचें नांव सांगलें तेन्ना दीपाश्रीक अटक केली आनी दीपाश्री कडल्यान 3 गाडयो कार 3 अलिशान कार आनी 2 स्कुटऱ्यो जप्त केल्ल्यो आनी दीपाश्री नायकाक फोंडा पुलिसेन हांगा कोचुडीन दवरिल्ले। मागीर तेका परत दीपाश्रीक जेन्ना फोंडेच्यान सोडले जेन्ना मागीर म्हाड्डोळ पुलिसांनी तेका अरेस्ट केलो। म्हाड्डोळ पुलिसांनी तेका अरेस्ट करतकीर जेन्ना तेका न्यायालयान हजर केली तेन्ना तेका 14 दिसाची न्यायालयीन कोठडी दीपाश्रीक सावंता दिल्ली। आनी मागीर जेन्ना काल एक संदीप विनोडकर टोनीनगर सावडेच्यान हेणी तक्रार दीपाश्रीची अगेन्स्ट दर्ज केली की 10 लाख रुपये घेतल्या आपल्या जॉब दितले म्हणून, तेन्ना तिका आज फोंडे पुलिसान काल परत तिका अरेस्ट केल्ली आसा आनी आतां सद्या ती पुलीस कोठडीन आसा। असो हो दीपाश्रीचो प्रवास सद्याक म्हाड्डोळ फोंडा हो चलत आसा आनी वेगवेगळी ज्यो तिची विरुद्ध तक्राऱ्यो हांगा दाखल जायत आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर।